गोय हे एक पर्यटन राज्य आणि हालींच उच्च न्यायालयान राती 10 उपरांत चलपी म्युझिकांचेर काडिल्लो आदेश हो स्टेक होल्डर्स आणि राज्य खातीर एक आडखळ आसा अशें मत आदलो मंत्री चर्चिल आलेमावान उक्तायलें। गोंयची संस्कृताय हेर राज्यां परस सामकी वेगळी आसा। हांगासर नृत्य तशेंच स्टेज शोज म्हळ्यार आमच्या संस्कृतायेचो मुखेल घटक अशें चर्चिल म्हणटा। देखून ह्या सगळ्याचो परिणाम खेळ तियात्रांचेर जावं येता अशें म्हणीत चर्चिलान खंत उक्तायली। तशेंच मायनिंग बंद जाले उपरांत गोंय खातीर पर्यटनांतल्यानूच चडशी येणावळ येता। देखून आपणे मुख्यमंत्र्या कडेन हे विशीं उलोवन विधानसभेचच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेर खासा विधेयक हाडपाची मागणी केल्ल्याचें चर्चिलान ह्या वेळार सांगलें। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा विशीं खेळ तियात्रांनी रवींद्र भवन मडगांवांत हे विशीं निवेदन दिल्या उपरांत चर्चिल उलयतालो। ऑर्डर पडयल्या सुप्रीम कोर्टाची त्या दिसाक सावन म्हाका दिसता गोंया चीफ मिनिस्टर आनी सगळे मिनिस्टर आनी सगळे गोंयचे जे पळय हांबे आहा ते सगळे अपसेट जाल्ले आहा। चीफ मिनिस्टराचेर चड बरो आहा, कारण गोंया पळय म्हणटा आमचो कल्चर डिफरंट देन एनी स्टेट। खंयची स्टेट गेले जाल्यार आमचो कल्चर दुसरो कित्याक आमगेले हिंगा पुर्तुगेजान 450 वर्सां रूल केला। आमगेलो कल्चर लागतलो आनी कल्चर आखे खूंय ना आनी गोंयची सरी सवस्काय आनी म्हजो गांवूय ना। ताका लागून आज संवसार आमगे हिंग येता, ताका लागून ट्युरिजमाचेर आज आमी सरकार आज कितें जियेता, कित्याक मायनिंग आसलो जें बंद जालां ट्युरिजमाचेर कितें इन्कम येतालो। आज म्हगेलो रिक्वेस्ट आयलें, हांवें चीफ मिनिस्टराक वचून मेळ्ळां, सांगलां की तूं केतेंय कोण एफर्ट कर, पार्लमेंटांत एक अमेंडमेंट हाडपाक ट्राय कर। तांकां सांग की आमचें गोंयां जे ट्युरिजम इस्टेट जावं नाटकां जावं जागोर जावं खेळ जावं तियात्र जावं काजारां जावं हे सगल्यो वस्तू आमगेल्या बारांचे सकलाक जायना। आनी हें तरी जायना जाल्यार आमगेलो गोंयचो लोक सारको चड येता दुयेंत पडलो सारको आनी दुयेंस नाचून दुयेंत पडलो। कित्याक सगळ्यांगेले जोण्याकल्या पोटाचेरी हो पांय येतलो आनी जोण्याकल्या पोट जे पळयताले ते आज सारके आनी त्रास जातले। ताका लागून सीएमूय हुस्क्यान आहा, सीएमाकूय खूब प्रेशर आहा। ताका लागून हांवें ताका सांगलां आनी म्हाका दिसता आज एनवायरमेंट मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केला की रिलॅक्सेशन दिवपाक। ताजें रिलॅक्सेशन कितले खुंयचे जे दितले कितें दितले ते आतां पळया। आज 2-3 दिसांनी सीएमागेलो स्टेटमेंट येतलो कितें जाल्यार। सो हांवूय आमकां ताका सांगता आतां ते सगळे भाव आमगेले हेड कोताय ते येयले। सो हांव मागीर म्हणल्यार तुमी वचोन एक बरें ताका लेटर दिया आनी म्हाका दिसता हें आमगेले सफरा साहेब आसपासून उद्दंबा पासून आमगेले हें प्रॉब्लेम सोल्व जातलें म्हाका दिसता।